म्हाका एक गजाल ऑन दॅट पॉयंट म्हाका मुख्यमंत्र्याकय सांगचेशी दिसता की तुमी लँड ग्रॅबिंगाच्या बाबतींत SIT स्थापन केली, तुमी ठरयलें की तुमी हाजी सगळी पाळामुळां खणून काडटले, मुद्दम काडची, बरी गजाल. पण खरेंच जर गोंया खातीर लाँग टर्म आनी गोंयच्या समाजाक, गोंयच्या तरणाट्यांक साल्वार करपा खातीर जर तुमी एक मोहीम जर हातांत घेवपा जाय जाल्यार ती ड्रग्साची, आनी ज्या रितीन तुमी सद्याक ती घेतला अशें दाखयतात तें जॉयलान सांगलें तशें 15 दिसांनी बंद पडपा जायना. ते चालू उरपाक जाय. ड्रग्स खंयच्यान येता, ते कोण हाडटात, हे सगळ्यो गजाली भायर सरपाक जाय, तांकां अटक जावपाक जाय आनी हो नॅक्सस तुमी मोडून काडपाक जाय. दॅट वूड बी युअर ग्रेटेस्ट लेगसी. ड्रग्साच्या बाबतींत जर तुमी हें करपाक शकले, दॅट वूड बी युअर ग्रेटेस्ट लेगसी. आज म्हाका दिसता गोंयकार म्हणून खंयचोय राज्यकर्तो हें धाडस दाखयत काय हाजेरूच आमकां विश्वास बसना. तुमी सुरवात केल्या म्हणून तुमचे कडेन आमी एकच मागतात की टेक दीस टू लॉजिकल एंड. इफ एनी चीफ मिनिस्टर कॅन लीव अ व्हेरी लास्टिंग लेगसी अँड फुटप्रिंट ऑन दी स्टेट इज टू ब्रेक दीस नॅक्सस ऑफ ड्रग्स. कारण ऑलरेडी आमगे हॅशटॅग उडता गोवा बिवा आमी पळोवपाक लागले. डोंट यू एग्री जॉयल? दीस कॅन बी, इफ चीफ मिनिस्टर टेक्स दीस सिरियसली, this can be his biggest legacy. Yeah. Pramod, now coming back to Sonali Phogat, yes, what you're saying is absolutely correct. You know, any chief minister, if he deals with the issue which Pramod has just raised, I mean, it is a bigger issue than SIT. Absolutely. So, and this is concerning the youth of our state. You know. आणि आज आमी जे अरेस्ट जाल्या ते पयल्यार तर कळटा की वाळपय सावन, दिवचले सावन आनी गोंयच्या गांवांतल्यान जर अशें अरेस्ट जावपाक लागले जाल्यार आनी कितें उरलां आमचें? पण प्रमोद, एक व्हेरी क्लियर, डू वी रिक्वायर सोनाली फोगाट टू वेक अस अप? टू वेक अस अप. ही केस आतां ती हें जाली आनी तेन्ना आमकां कळ्ळें की सडनली आमचे हितून ड्रग्स आसा आनी इतले प्रमाणान ड्रग्स आसा म्हणून अशें ना तें. Drugs were always there, you know, right from Scarlet killing. We were woken up by Scarlet killing that time in that drug We case. slept again. We slept again. And थिंगचे भितर आनी आतां हे केसीचे भितर खूब डिफरन्स जाला आनी कितलेच ड्रग्स आतां हें जाल्या. What is the problem there and why these drugs or certain places which are, you know, trading in drugs are not been sealed? आता तुम्ही सगळे सील करून भोंवता, हें करून भोंवता, तें करून भोंवता, जस्ट बिकॉज शी इज डायड. आनी एक गजाल किशोरान बरो मुद्दो काडलो की हाज्या पयलीं जे जालां ताजी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करा. तुमची यंत्रणा कितें करताली हें सगळें जाता मेरेन ताजेर अकाउंटेबिलिटी फिक्स वेर इज करा. द सिस्टम इन प्लेस? सी आतां पळय, पयरूच एक मनीस आनी एक बॉडी मेळ्ळी नेक्स्ट टू दॅट सेम प्लेस वेर दीस सोनाली फोगाट केस हॅपन, व्हेरी क्लोज. देर इज अनदर डेड बॉडी वीच इज सर्फेस. अशेंच बॉडी मेळ्ळे म्हणून हें जायना. अरे मनीस मरता ते अशेंच मेळटा तुका. देर इज अ ड्रग दीस थिंग गोईंग ऑन. एब्सोल्युटली. Where is the system and why is it continuously happening and why is there no stop there? That is the question. You know, we need to set a very strong deterrent and the system has to continue very. एक बेस्ते प्रॉमिस केले आणि आता आम्ही सारखे क्रॅक डाऊन करतले. एक समन्वय. Drugs inquiry cannot be like alcometer testing. I think that's the takeaway from your thing. Your drugs inquiry cannot be like alcometer testing. कारण this is far more serious. This is much sinister nexus, very deep rooted. आणि जंय फक्त तुगेले पेडलर्स ना, प्रशासनातले कांय मनीस हातूंत भितर इन्वॉल्व आसात. तांच्या आशिर्वादान हो व्यवसाय उरलो ना, आतां इंडस्ट्री जाली. इंडस्ट्रियल लेवलाचेर गोंया भितर ड्रग्साचो धंदो चलपाक लागला आनी इतलो व्हड जावपाक जे जबाबदार आसात तांची पाळामुळां खणून काडपाची हिम्मत हें सरकार दाखयतलें काय कितें हो प्रश्न. आनी तें जर दाखयलें जाल्यार दीस वूड बी द बिगेस्ट कॉन्ट्रिब्युशन एंड लेगसी ऑफ दीस गव्हर्मेंट. पांडुरंग, हो जो आतां परत एक बोवाळ सुरू जाला ताचो मुख्यमंत्र्यानी म्हळें की मोस्ट ऑफ द पीपल इनवॉल्ड इन दीस क्रायम्स आर आउटसायडर्स म्हणून. पण ड्रग्सा भितर आमी अशें पळयलां की मोस्ट ऑफ द पेडलर्स गेटिंग अरेस्टेड आर गोवन्स एंड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ गोवा. सो हो जो क्रायमाक आतां इनसायडर क्रिमिनल आनी आउटसायडर क्रिमिनल म्हणून जो एंगल आसा त्या एंगला कडेन तूं कसो पळयता? एक गजाल प्रमाण आसा की जे रेप, मॉलेस्टेशन्स, अटेम्प्ट टू मर्डर, थेफ्ट, डकयती ह्यो जे सगळे गुन्यांव आसात हातूंत मोठ्या प्रमाणान हे भायलेच लोक आसा, हें सत्य आसा. आतां ड्रग्स केसींनी आमचे गोंयकार कशे येयले जाल्यार एक 2016ची एक आंकडेवारी सांगता की जे अरेस्ट केल्ले 2016 भितरले जवळ जवळ 61 गोंयकार आशिल्ले आनी 40 अरावंड 43
हे फॉरेनर आशिल्ले. ड्रग्स हेतून हे रशियन, नायजेरियन जे हांगा इज्रायली रावल्ले आसात तेंच्यांनी हांगा रॅकेटां हांगासर सिंडिकेट्सांनी चलता. हरमला पेडण्या पासून ते किशोराचे पेडण्याचे येयला उल्लेख निमाणो येयलोच. पेडण्या म्हण किंवा बार्देस म्हण किशोर करपाचोच आसलो, बेगीन केलो तो. ह्या कोस्टल बेल्टान ह्या सगळ्या फॉरेनराच्या ताब्यात गेल्ले आसा आणि तांच्यांनी लोकल लोकांक धरून मागीर तो पयरची गजाल जी आसात की सोनाली फोगोटाच्या हॉटेलान जो रुंबो आशिल्लो तांणी म्हणजे ही गजाल इतकी जाल्या आमी जशें खंय भायर रावपाक गेल्या आपल्याक रुंबायक आमी कितें कोलगेट हाडपाक सांगता किंवा ब्रश हाडपाक सांगता तशें ह्या कोस्टल बेल्टान इतले रुंबाय जे आसात हॉटेलांचे इतक्या म्हणजे इजी पद्दतीन म्हणजे सोप्या पद्दतीन ड्रग्स थंय मेळटा आसत. कितें हाच्या वयल्यान सिरियसनेस कळटा की तो रुंबाय जर तुमकां ड्रग्स हाडून दिता आसत जाल्यार कितली मोठी त्याचे सिंडिकेट आसा आणि कितल्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे इजिली अवेलेबल ड्रग्स आसा ह्या घटने वयल्यान कळटा. रिटेल लेवलाचेर हय 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 आयज एक मुख्यमंत्र्यान तुवें जे मुख्यमंत्र्याक आवाहन केला एक गजाल तिने आज बरी केल्या की ती प्रिव्हेन्शन ऑफ इलिसीट ट्रॅफिक जो आसा NDPS तातूंतल्यान तेणें 3 लोकांक 1 वर्सा खातीर भितर उडयला. ती एक बरी गजाल आसा. पूण हे इतलें करून जावचें ना. तूं म्हणटा अशें ही चॅलेंजींग टायम आसा CMA मुखार की ताणें दाखोवन दिवपाक जाय की हे सगळे ड्रग्साची पाळामळ जी आसा can be chief minister's biggest contribution to the state if he succeeds. ताणें ते करून दाखोवपाक जाय. ताका गोल्डन breaking this nexus. सारकें. किशोर, यू एग्री विथ दीस? कारण पयलीं जे डेटा आयलो दॅट पर लॅक पॉप्युलेशन जर काडलें जाल्यार NCRBचो डेटा तो की गोवा वॉज एट द टॉप इन ह्युमन ट्रॅफिकींग. सो खंयचीच गजाल अशी जाल्या की आमकां आतां पयस उरली ना. वी आर नॉट टॉपिंग इन ह्युमन ट्रॅफिकींग एज पर द NCRB डेटा पर लॅक पॉप्युलेशन. आनी तो मुद्दो आउटसायडर आनी इनसायडर. खरेंच आमी आउटसायडर क्रिमिनल आनी इनसायडर क्रिमिनल अशी विभागणी करप गरजेची आसा आनी ती रियलिस्टीक आसा काय कितें? एक गजाल प्रमोद आमकां मान्य करपाक जाय की गोंयांक आमच्या सगळ्या बाबतीन टॉप रावपाची इतली आवड तयार जाल्या की आमी सगळ्या बाबतीन टॉप. ओपन डेफिकेशन टॉप स्टेट, मागीर हर घर जल टॉप स्टेट. ते टॉप 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 करत आमी आतां अशा गजालींनी टॉप पावला. तूं आतां उल्लेख केलो फक्त ह्युमन ट्रॅफिकिंगान. आयज आमच्याच गोवन वार्ताचो जो क्रायम रिपोर्टर आसा प्रसाद शेट काणकोरकर तिने एक रिपोर्ट मारला रोड एक्सिडेंटाच्या बाबतीन. आमी रोड एक्सिडेंटाच्या बाबतीन नॅशनल एव्हरेजीन टॉप स्टेट आमी आहा गोवा. रेप केसीस, ज्यो रेप केसीस गोंयांत घडटात तेतूंतले मोर दॅन 50% कल्प्रिट्स आर नोन पर्सन टू द विक्टीम. करेक्ट. दिस इज प्रमोद हो एक खूप सिरियस. नथिंग टू डू विथ इनसायडर वर्सेस आउटसायडर. इट इज अ व्हेरी सिरियस. म्हणजे जो मनीस परिचित असता त्या विक्टिमाचो, त्याचो नातेवाईक असता, त्याचो सोयरो असता, त्याचो फ्रेंड असता, तोच त्या विक्टिमाचेर म्हणजे तोच रेप करता. म्हणजे आमची सोशल हे खंयच्या थराक पावला पळय तेचो तूं विचार कर. ह्यो सगळ्यो गजाली जर आमी पळयत आनी दुसऱ्या वटेन कालूच थंय मोपा विमानाचें जे हें टेस्टिंग कंप्लीट जाला. मोपा विमानतळाचो जो एक्शन प्लॅन जर तूं पळयशीत ते मोपा सुरू जाल्या उपरांत कितले फूट स्टेप्स गोंयांत वाडटले ते जर वाडात आनी हे जर कंटिन्यू जायत जाल्यार गोंयकारांची कितें परिस्थिती जातली. I was moderating a panel 3-4 weeks back of forensic experts in Margaon. थंय आमचे डॉक्टर सापेको बी पॅनलाचेर आशिल्ले आनी तांणी बरें सांगिल्लें की आपूण जेन्ना जॉयन जालो आनी बिस्टमॉर्टमाची चर्चा चालू आशिल्ली. आपूण जेन्ना जॉयन जालो तेन्ना म्हयन्यांतल्यान किंवा 2 म्हयन्यांतल्यान एक मर्डर केस येताली. 3 म्हयन्यांतल्यान बी तुगेली एक चुकून आयल्यारय रेप केस येताली. आनी दॅट वॉज द जॉब ऑफ फॉरेन्सिक्स म्हणून. आनी आज जर परिस्थिती पळयत जाल्यार आमकां येदी व्हडली फॉरेन्सीक डिपार्टमेंटा भितर येदो व्हडलो मॉर्ग बांदून येदी व्हडली फॅसिलिटी घालून कारण आमची केसीस इतली वाडल्यात, आमचे क्रायमाचो रेट इतलो वाडला. जॉयल वेन वी अँड मेनी पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट दीस इनसायडर वर्सीस आउटसायडर्स. 2 नरेटिव्स म्हाका दिसतात. एक गोंयांत चलना कितें आनी हें आमची गोंय काय म्हणून. दुसरें हें कित्याक लागून चल्लां कारण कोण तरी भायल्यान येतात आनी हांगा येवन तांकां तांगेली प्रवृत्ती क्रिमिनल आसता आनी ते हांगा क्रायम करपाक लागता म्हणून. हाव डू यू लूक एट बोथ दीस थिंग्स? See, first of all, we are continuously living in denial. What किशोरान जे म्हणलं पळय आमी वी आर नॉट एडमिटींग द फॅक्ट दॅट क्रायम वाडल्या, ड्रग्स हें जालां अशें people are coming here for drugs. We are not accepting that. We are still continuously living in denial and we are saying that we are looking at promoting Goa as a tourism capital of India. So first of all we have to accept that ह्यो गजाली जाता आमचे हितूर आनी they are going out of control. Second thing is
we do not have any control over the influx of population which is happening. If you see the data, what CM has said is not entirely wrong. He is saying that majority of the crimes have been committed by outsiders. No, he's also right in one thing that Yeah. most of these crimes are getting solved also. Police also. are arresting also culprits immediately. So तितून तुका पयलें जाल्यार चडशे मायग्रंट्स दिसता. बट when it comes to drug trade, when प्रमोदान म्हणलें तशें की तितून भितर चडशे गोंयकार दिसता rather than outsiders, because you know why? Because there is money there. If you see, आमी एक internal हें केल्ली, per shack is earning around close to 5 lakhs a day in drugs. Unbelievable. You know, and these may not be all the shacks, but some of the shacks which are involved in very brisk trading of drugs, 5 lakhs, that's a huge sum. So ताका लागून तुका बारीक बारीक मनीस अशे शेकाचेर आनी खंय हेजेर they are trading in drugs. So basically it is a complete system failure where we have not taken stock of people who are visiting. आता पळय मायग्रंट्स आयले जाल्यार मायग्रंट्साचें इन्युमरेशन खंय आसा? You know, there is no enumeration, there is no registration. Police are constantly saying that registration kara, tenant verification kara, जायत ना. And then finally there is a crime happened and nobody knows who has done it. अजून ते send हेजेर ते कांयच मेळोंक ना अजून. Yeah. So the thing is that there is a systemic failure there. Unless we bring a complete change and bring in that seriousness, drugs बाबतीन आमचे seriousness नाच, पयलींच नाशिल्लें. There appears to be some kind of a connection there, because otherwise you can't see simply the drug trade flourishing every year on year, no? Despite so many seizures. तुम्ही बारीक बारीक 50 ग्राम आणि 100 ग्राम 200 ग्राम धरता तुम्ही. पण again you are not going to the root of the problem. You are not tackling the trader, the main vendor, supplier. आणि हेचे CM सांगता की डिटेक्शन रेट आमचो चड आसा म्हणून. हय. बरी गजाल. पूण तुमी मुद्दाम चॅक करा. 1-2 दिसां पयलीं एक रिपोर्ट पब्लीश आमच्या कडेन जाल्लो. तातूंत अशें म्हटलं की रेप केसी भितरले जे आसा, म्हणजे जो सेक्शुअल एसल्ट केस आसात न्ही, भितरले फक्त 4च केसींनी दोशी जाल्यात लोक. 66 प्रकरणां लोक सुटल्या. कन्विक्शन रेट खंय आसा तुजो? सो बेसिकली तुम्ही केस सॉल्व करतात, पण तुम्ही जाका सॉल्व केला म्हणून अरेस्ट करतात ताका ख्यास्तच जायना. तुम्ही थंय कमी पडटा पुलीस यंत्रणा सगळे पुलीस थंय, म्हणजे कसले बाबा कितें म्हणून चल्ला ते कळपाक मार्ग ना की इतक्या मोठ्या प्रमाणात गुन्यांव करपी लोक भायर कशे सरतात, भायर कशे सुटतात. मागीर तुजे एका डिटेक्शनाक काय अर्थ बरोवंक ना. बरोबर.